इतिहासाचे पयलें पुस्तक चॅप्टर 28 मंदिरा विशीं दाविदाच्यो सुचोवण्यो. उपरांत दाविदान सगळ्या इस्रायलकारांच्या फुडाऱ्यांक जेरुसल्याक आपयले. ते म्हणल्यार कुळांचे फुडारी, राजाची सेवा कोत्तल्या वेगवेगळे जम्यांचे फुडारी, हजारांचे आनी शेमोरांचे फुडारी, राजा आनी ताच्या पुतांचे दौलतीचे आनी मोनजातीचे कारबारी, तशेंच आपल्या दरबाऱ्यांक सगळ्या मजबूत आनी बोलवंत मनशांक ताणें जेरुसल्यांत आपयले. दावीद पातशाय उबो रावलो आनी उलयलो, म्हज्या भावांनो आनी म्हजे पोरजे म्हजें आयकात. आमच्या देवाच्या पांयाचे मुन्नोयक आनी सर्वेस्पराच्या कोराराचे आगपेटेक हांवें विसवाचें घर बांदूंक येवजिलें आनी तें बांदूंक तयारी केलोली. पूण सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, तूं म्हाका घर बांदचो नाय, कित्याक तूं एक झुजारी, तुवें जायतें रगत वारयलां. तरी पूण हांव सदांच इस्रायला वयर राजा जावंक सर्वेस्परान इस्रायलाच्या देवान सगळ्या कुटुंबांतलो म्हाका वेंचून काडला. ताणें जुडाचें कुल वेंचून काडलें आनी जुडाच्या कुलांतल्यान म्हजें बापायचें घराणें वेंचून काडून म्हज्या बापायच्या पुतां मदलो म्हाका इस्रायलाचो राजा करून ताका मानवलें. सर्वेस्परान म्हाका जायते पूत दिले आनी सगळ्या पुतां मदलो ताणें सोलोमोनाक इस्रायला वयर सर्वेस्पराचे राजवटकेच्या शिवासणार बसूंक वेंचून काडलो. ताणें म्हाका म्हणलें, सोलोमोन तुजो पूत म्हजें घर आनी आंगवण बांदतलो, कित्याक हांवें ताका म्हजो पूत जावंक वेंचून काडला. हांव ताचो बापूय जातलों. म्हज्या कायद्यांक आनी निर्णयांक आयज पर्यंत दिला तसो पाळलो दीत जाल्यार हांव ताची राजवटकी सासणांक स्थापतलों. सगळ्या इस्रायला सामकार सर्वेस्पराचे सोबे मुखार ताणें आयकूंचे खातीर हांव तुमकां हो उपदेश दितां. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो आज्ञा मनान दवरात आनी पाळात, अशें ह्या बऱ्या देशाचे तुमी दायजी जातल्यात आनी तुमचे फाटल्यान येतल्या तुमच्या भुरग्यांक दायज कशें तुमी सांबाळटल्यात. आनी तूं म्हज्या पुता सोलोमोन, दोनी देवाक तुजो बापूय म्हणून मानून घे. खुशे मनान आनी सगळ्या काळजान ताची सेवा कर, कित्याक सर्वेस्पर काळजां तपासता आनी मनांतलीं चिंतनां पारखिता. जो तूं ताका सोडशी तो तुका मेळटलो, पूण जो तूं ताका फाट करशी तोवूय तुका सासणांक फाट करतलो. म्हणटच आपल्या पवित्र स्थानाक घर बांदूंक सर्वेस्परान तुका वेंचून काडला देखून काळजीदार जा आनी थारायला तो वावर शाती पावय. तेन्ना दाविदान आपल्या पुताक सोलोमोनाक बोलकावांचो, ताच्या घरांचो, तिजोरींचो, वयल्या कुडांचो, भितरल्या कुडांचो आनी दोयेच्या सोदरेच्या वसऱ्याचो नकासो दिलो. ताणें आपल्या मनांत आसा तितल्याय वस्तूंचो नकासो दिलो. त्यो म्हणल्यार सर्वेस्पराच्या घरा भोंवतणीची आंगणां, सगळे भोंवतणचे कूड, सर्वेस्पराच्या घराच्यो तिजोरी, पवित्र वस्तूंच्यो तिजोरी, याज्ञिकाचे आनी लेवितांचे वर्ग, सर्वेस्पराच्या घराचे सेवेक लागू जातलो वावर, सर्वेस्पराचे घराचे सेवेक लागू जातलीं आयदनां, ताणें सेवे खातीर वापरतल्या सगळ्या भांगरा आयदनाच्या वजना विशीं आनी तशेंच सगळे तरेचे सेवे खातीर वापरतल्या रुप्या आयदनाच्या वजना विशीं ताका आदेश दिलो. भांगाराचें दिव्यास्थान आनी दिव्यांचें वजन, दर एका दिव्यास्थानाक आनी दिव्यांक भांगाराचें वजन, दिव्यास्थानाक आनी दिव्यांक रुप्याचें वजन, दर एकाचो सेवेक वापूट जाता त्या प्रमाणें बेटवणेच्या उंड्याच्या दर एका मेजाक कितलें भांगार वापरचें, तशेंच रुप्याच्या मेजांक कितलें रुपें वापरचें तें दाविदान सांगलें. कांट्यांक
कांश्यांक आनी कोपांक कितलें नितोळ भांगार वापरचें तें, तशेंच दर एका भांगाराच्या तोस्ताक आनी दर एका रुपयाच्या तोस्ताक कितलें वजनाचें भांगार रुपें वापरचें तें ताणें सांगलें. धूप पेटोवचे वेदी खातीर कितलें नितोळ भांगार वापरचें आनी सर्वेस्पराच्या कोराराची आगपेट आपल्या पाकोट्यांनी धांपतल्या केरुबींच्या रोनगाड्यांक कितलें भांगार वापरचें हे विशीं दाविदान आदेश दिलो. दाविदान म्हणलें, आपलो हात म्हजेर धरून ह्या सगळ्या वावराचो नमुनो सर्वेस्परानूच बरोवपा वरवीं म्हज्या मनांत घालां. दाविदान हेवूय आपल्या पुताक सोलोमोनाक सांगलें, घोट राव आनी काळजीदार जा आनी हो वावर शेवटाक पावय. भिवू नाका, न्हय म्हूण निराशी जायनाका, कित्याक सर्वेस्पर देव म्हजो देव तुजे सवें आसा. सर्वेस्पराच्या घराचो सेवेचो सगळो वावर तुवें सोंपय पर्यान तो तुका सांडचो ना, न्हय म्हूण सोडचो ना. आनी पळय, सर्वेस्पराच्या घराची सगळे तरेची चाकरी करूंक याज्ञिकांचे आनी लेवितांचे वर्ग आसात. तशेंच कसल्याय वावराक पुर्ते आशिल्ले जाणार मनीस तुजे बरोबर आसात. सगळे अधिकारी आनी सगळी पोरजा तुजे आज्ञे प्रमाणे चलतली. देवाचें उतर हें.